खंयच ट्रॅफिक इंटरसेक्ट जावचें ना अशी खबरदारी घेवन नवो ट्रॅफिक अरेंजमेंट जाला. म्हाका दिसता स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रॅफिक आनी एक्सिडंट फ्लो ऑफ ट्रॅफिक असो एक 2 मुद्दे घेवन हो नवो ट्रॅफिक अरेंजमेंट चालू केला, नोटिफाय जाला आनी ताजी अंमलबजावणी फेज वायज जातली. म्हणजे आयज आमी मांडवीचो अटल सेतू हो उक्तो केला ट्रॅफिकाक लागून. सेकंड फेजीन दोनूय ब्रिज वन वे जातले आनी थर्ड फेजीन टोटल रोटरी वन वे जातली. सो अशें एक फेज वायज, सो लोकांकय खंयचोच त्रास जावपाक जायना म्हणून अशें स्लोली फेज वायज ट्रॅफिक अरेंजमेंट इम्प्लिमेंट जाता. So 100% the breach has been completed. Breach has been completed 100%. की बाकी आहे कितें काम? जो पर्वरीच्यान पणजे आनी पणजेच्यान पर्वरी वता तो दॅट ब्रिज हॅज बीन कंप्लिटेड. इट वॉज कंप्लिटेड वे बॅक ऑल्सो. पूण आतां आमचो फोंडेच्यान जो ओवरब्रिज येता जो ह्या पुलाक अटल सेतूक जॉयन जाता आनी थंयच्यान फुडें पणजे देंवपाचें एक डावन रॅम्प आसा. त्या पुलाचें काम आमी ऑलरेडी चालू केलें. म्हणजे तुमी जर फाटल्यान पळयत जाल्यार 5 सेक्शन्स उरिल्लीं, ते 5 सेक्शना मदली एक सेक्शन ऑलरेडी कॉन्क्रिटींग जालें. मागीर 27 तारखेक आमी उक्तावण करून खंयच काम थांबोवना. 28 तारखेक सकाळच्यान आमी नवे मार्गाचें आमी काम हातान घेतलां आनी अजून पर्यंत 5 एक सेक्शनूय कंप्लीट केलां. उरिल्ली 4 सेक्शन म्हाका दिसता फुडल्या 31 मार्च पर्यंत सगळी पूर्ण करतली. 27 जानेवारी ह्या मांडवी रिव्हराच्या तिसऱ्या ब्रिजाचें अटल सेतू हेजें उक्तावण जाल्लें, उक्तावण सोहळो जाल्लो आनी आयज 5 तारीख आनी 5 तारखेक आमचे वायस चेअरमॅन सिद्धार्थ कुंकळकर सगळे मान्यवर हस्ते आयज आमी हो जनते खातीर आनी लोकांच्या ट्रान्सपोर्टा खातीर हो उक्त केल्लो आसा. सारकें म्हणजे जी बारीक बारीक कामां उरलेलीं जावं पेंटींग जावं बारीक 100% रेडी ब्रिज हो आमी आज लोकां खातीर उक्तायल्लो आसा. आनी बरें दिसता मनोहर भाई पर्रीकरान 4.5 वर्सां पयलीं हेजें बुनयादी फातर घालून आयज खरीच ह्या पुलाची गरज आसा. जशें आमी पळयता नॅशनल हायवेचें काम जोरान चालू आसा आनी हेंय काम 2020 म्हटल्यार हें सगळें नॅशनल हायवेचें गोंयचें काम कंप्लीट जातलें. आनी आयज ह्या 4 दिसांक आमी पळयताले ह्या पुलार गोंयकार कितलीशीच गर्दी आसताली. ह्या पुलाचें सुंदरीकरण, ह्या पुलाचें लायटींग आनी पूल कसो बांदला म्हणजे आमच्या देशाचो हो 3रो क्रमांकाचो पूल आसा आनी हें पळोवपाकच आमची गोंयची जनता हांगा येताली. आनी ह्या पुला खातीर जें आयज गोंयचें नांव फुडें सरलां आनी ह्या पुलाक एल.एन.टीन खास करून एल.एन.टीन टायमार हो पूल आमकां दिल्लो आसा. आमचे जनरल मॅनेजर संदीप तोडणकर यांनी आपलें सगळें श्रेय ह्या पुला खातीर घातलेलें आसा. आमचे सिद्धार्थ कुंकळकर तरी प्रत्येक 1.5 म्हयन्यान ह्या पुला खातीर रिव्यू घेताले आनी पुलाचें काम खंय उरलां आनी सीएमाचे तरी आमकां सदांच फोन आसताले. आनी ह्या सगळ्यांच्या प्रयत्नान आज हो पूल एक सुंदर पूल ह्या मांडवी ब्रिजाचेर 3रो पूल स्थापन जाल्लो आसा. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.